8, 9, 10, 11 4 दीस वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आसतले आणि त्याच्या क्लोजिंग सेरेमनी खातीर ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी हे राज्यात येता आणि ते व्हर्च्युअली वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस ह्या क्लोजिंग सेरेमनींतल्यान 3 प्रोजेक्टांचे इनॉग्रेशन करपाचें आसा. तितून पयलो प्रोजेक्ट जो आसा इट इज एन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विच इज एन 50 एकर्स ह्या जमनीत जवळपास 302.46 crores ऑफ रुपीज जो प्रोजेक्ट आसा. हांगासर UG आनी PG एड्युकेशन इन आयुर्वेदा अवेलेबल आसतले. त्याच बरोबर व्हर्च्युअली हांगासल्यानूच ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ युनानी मेडिसीन गाझियाबाद UP जाले. तिसरो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द होमिओपॅथी नरेला दिल्ली 10 एकर्सान प्रोजेक्ट 287.40 crores academic and admin block 100 bedded hospital with the hostel capacity of 154 students. ह्या प्रोजेक्टाचे व्हर्च्युअली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासल्यान इनॉग्रेशन करपाचें आसा. द इनॉग्रेशन ऑफ द ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ॲट मोपा जवळपास हाजें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. जवळपास प्रोजेक्टाची कॉस्ट 2,870 कोटी रुपयाचो कॉस्ट आशिल्लो. रेव्हेन्यू शेअरिंग 36.99%. रेव्हेन्यू शेअरिंग आशिल्लो. कन्सेशन पिरियड इज 40 years प्लस 20 years एडिशनली. तेंच्यांनी 5 जानेवारीच्यान म्हटलेलें आसा. मोपा एअरपोर्टाक नांव दिवप हें सिव्हील एव्हिएशनचें काम आसा. सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्ट्री डिसायड करतली हेजेर. गव्हर्मेंटाचें उलोवप सुरू आसा. पयल्या फेजींतलें 100% काम पुराय जाल्लें आसा.